गालासियेकारांक पावलोचें पोत्र 3. शिडकावणी आनी बुद्धी क्रिस्ती मनशांची स्वतंत्रताय. चॅप्टर 5. आमी आतां स्वतंत्र जाल्यां कित्याक क्रिस्तान आमकां स्वतंत्र केल्यांत. म्हणटोच थीर रावात आनी नव्यान गुलामपणाचें झूम तुमचेर घेवं नाकात. हांव पावलू तुमकां सांगतां, तुमी सुन्नत करूंक दिशात जाल्यार क्रिस्त तुमकां कित्याकूच उपकारना जालो. सुन्नत करूंक दितात तितल्यांकूय नव्यान शिडकायता. आख्खी समूत पालूंक तांकां कायदो आसा. समृती वरवीं जर आपूण देवाक मानवलोलीं जातल्यात म्हूण तुमी रावतात तर तुमचो आनी क्रिस्ताचो संबंद तुमी तोडून उडयलो. देवाची दयाळाय तुमकां अंतरली. आमी जाल्यार भावार्थाक लागून पवित्र आत्मो आमचे सवें कोत्तात त्या वावरा उदेशी देव आमकां आपणाक मानवलोलीं कोत्तलो म्हूण भरवासो धरून रावता. जेजू क्रिस्ताच्या एकतारांत आसलोल्यांक तांणी सुन्नत केली वो ना केली म्हूण परवाच ना. म्हत्वाचें तें एकूच, प्रिती मोगाचे स्फूर्तीन आपलो वावर करीत आसा तो भावार्थ. भावार्थाच्या मार्गार कितल्या नेटान तुमी धांवत आसल्यात. तुमकां वाटेर आडावंक पावलो कोण? स्वताच्या मार्गावेलीं कोणें तुमकां कोडसर लायली? देवान तुमकां आपयल्यान तर हें तुमच्या मनान ताणें घाल्लें म्हूण कशेच भाशेन सांगूं नजो. सगळेंच पीठ फुगोवंक थोडेंच आमटें पुरो अशें न्हय. सोम्याच्या एकवटांत आमी आसां देखून तुमचें आनी म्हजें मन वेगळें जावचें ना म्हूण तुमचेर हांव पातयेतां आनी तशेंच तुमकां खुबडायता तो कोणूय तो जावं देवाचे खास्तीक सांपडटलो म्हूण हांव रावतां. भावां भयणीनो, सुनत गरजेची म्हूण हांव आजून परगट्टां जाल्यार कित्याक म्हूण हांवें अजून धुमाळो भोगचो पडटा. तें खरें जाल्लें जाल्यार हांव कोत्तां ती खुस्साची परगटणी म्हाका कसल्याच त्रासांत घालची नासली. तुमकां खुबडायतात तांणी सुनत कोच्चें करून आपणाकूच वचून इजडे करून सोडचे. स्वतंत्रताय आनी प्रिती मोग. भावां भयणीनो, देवान तुमकां स्वतंत्र जावंक आपयल्यांत, पूण स्वतंत्रायेच्या निबान मात पातकी सोयंबाच्यो खुश्यो पाळी नाकात. हाचे सुवातेर एकामेकाची प्रिती मोगान सेवा करात, कित्याक आख्खी समूत एकाच उतरान आटापलोली आसा. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. चोत्राय धरात. एकामेकाक घांस मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाचो नाश कोत्तल्यात. पवित्र आत्मो आनी पातकी मनशां सोयंब. सांगता तें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती प्रमाणें चलात आनी पातकी सोयंबाच्यो खुश्यो पाळूंक तुमी पावचे नात. पातकी सोयंबाच्यो खुश्यो पवित्र आत्म्याच्या खुशयांचेर आड आनी आत्म्याच्यो खुश्यो पातकी सोयंबाच्या खुशयांचेर आड. पवित्र आत्मो आनी पातकी सोयम एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमच्या पातकी सोयंबाच्या वंडोवण्या प्रमाणें तुमी चलूं नये. पवित्र आत्मो तुमकां चलयता जाल्यार समूत तुमचेर आपलो अधिकार चलयना. पातकी सोयंबा प्रमाणें चलतात तांचीं कामां वळखूंक सोंपें. असलीं मनशां पोजडपणांत, मेल्यापणांत आनी कामचारांत लोळतात. कुड्ड्या देवाक बोजतात आनी गाडयांगेर धांवतात. दुस्मानकाय सांबाळटात आनी झगड्यांनी दीस काडटात. नाटकायेन भरोन आसात आनी क्रोधान जळटात. पेल्याच्या वस्तूंची आशा दवरतात. दुसंगां आनी पक्षां उदेशीं लोकां मदें भेडफुटी घालतात. फुटलेल्या दोळ्यांनी पेल्याक पळयतात. सोऱ्याक लबधल्लीं आसात. दुस्मान धुमशाणांनी रात सारतात आनी आनीकूय असलीं खोटेपणां करतात. तुमकां आदीं शिडकायल्यान तशें आतांय शिडकायतां.
असलीं कामां कोत्तात तांकां देवाच्या राज्याचें दायज भोगूंक मेळचें ना. पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन असलीं फळां उत्पन्न कोत्ता. मनशां मदें प्रितीमोग वाडयता, काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता, एकामेका लागीं संधान करून शांती वसयता, धमकावण्यां मुखार थंड रावूंक आदार दिता, पेल्याक बरें करूंक आनी मैपासान वागोवंक शिकयता, एकल्याक विस्वास फावो आसलेलो मनीस कोत्ता, मनशांक दुलोप काळजाची कोत्ता, आपआपल्यो वंडावण्यो दमावंक घटाय दिता, हे भाशेन जियेतल्यांची कसलीच समूत गुन्यांव करूंक शकना. जीं कोण जेजू क्रिस्ताचीं तांणी आपल्या ओगुणां आनी वंदवण्यां बरोबर आपलें पातकी सैम खुसार मारून दवरलां. जर पवित्र आत्म्याचें जिवीत तर आत्मो आमकां चलोवन व्हरता तशीं चलुया आनी आमचीच बोडाय करूं न्हय, एकामेकाक चालूं न्हय, एकामेकाची नाटकाय धरूं न्हय. देवाचें उतर हें.